गेल्या 36 वर्सां हांव ह्या वाठारांत काम करतां मुरगांव हायस्कुलान आनी मागीर प्रिंसिपल म्हणून आमी हांगासर ह्या ग्रावंडाचेर खूब फंक्शनां केली। गेल्या वर्सा तुमी जाणा CM सुद्दां हांगासर आयिल्लो गोल्डन जुबली खातीर आनी आमी जे कार्यक्रम ह्या ग्रावंडाचेर करताले ते करता आसतना आमकां खूब त्रास येताले, खूब त्रास पडटाले। PWD टँकरी हाड, उदक मार, आमचे हे सगळे जे कितें फॅसिलिटी आशिल्ल्यो त्यो चलनाशिल्ल्यो। सो अशा वेळार आमी गेल्या वर्साक आमदाराक मेळ्ळे आनी म्हटलें आमचो असो प्रोग्राम आसा तेन्ना ह्यो लायट्यो बिट्यो सगळ्यो वेवस्थीत करपाक जाय आनी त्या वेळार तांच्यांनी ही सुरवात केली आनी म्हाका दिसता आयज उजवाडान हें काम जें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा। सो आनी एक 3 म्हयन्या भितर हें काम जातलें अशें कॉन्ट्रॅक्टराची आमकां एक आज आमच्या MLA हो जो प्रोजेक्ट घेवन जवळ जवळ 3.5 वर्सां जाल्लीं आहा, 2.5 वर्सां तेन्ना हो प्रोजेक्ट घेतला पूण आतां एका वर्सां सँक्शन जालें हें जालें आतां 19 मेन सँक्शन जाल्लें आहा तेन्ना हो प्रोजेक्ट घेवपाक कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका असो कमी हें आसलो तेजो स्टेटमेंट कोटेशनान ते पण तो कोणूच सँक्शन घेनासलो। लास्टाक तो वाडोवन घेतलो आनी आतां हो प्रोजेक्ट जाता इतलो बेगीन हे कॉन्ट्रॅक्टर कोण बाब आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव नांव नकळो पूण कॉन्ट्रॅक्टरान जाता इतले आपले इनिशिएटीव घेवन हें जर काम करीत जाल्यार आमच्या सगळ्या साड्याकारांक सगळ्या भुरग्यांक जर करतात ह्या ग्रावंडाची आमी भुरग्यांची जातली। कारण हांगासर खूब तरेतरेचे स्पोर्ट जाता, ते क्रिकेट जाता, बास्केटबॉल जाता तुजो तो पूण ग्रावंड तर एकूच आसा ताका दुसरे दुसरे इन्विटेशन हें करतात ते जायना हांगासर। हा खूब प्रोजेक्ट आहेत, कबड्डी जाता आनी कितें जाता, क्रिकेट सुद्दां जाता। सायडीक पळय तुमी 2 पिची घातलेले आहा, जेसीन तेजो 2 पिची घातलेले आहा ते 10 लाखाचो प्रोजेक्ट तेजो। तो आतां सद्या अर्दो उरलेलो आहा, अर्दो आतां पावसाच्या उपरांत जावपाचो आहा। हो एक ग्रावंड आमचो रोज सर्कल ग्रावंड साड्याचेर हो पयलींसून हो ग्रावंड आनी हे ग्रावंडा वरसून खुबशे आमचे बरे बरे प्लेयर म्हणूंक शकता जे ग्रावंडाचेर खेळोन आयज व्हड जाल्लेले आसा। आनी हो मेन ग्रावंड हो एकूच ग्रावंड असो आसा साड्याचेर जे सगळे लोक हांगा खेळपाक येतात, स्पेशली आमचे भुरगे हांगा कोचिंग क्लासीस जाता सगळे। आनी हो खंय तरी ग्रावंडाचेर एक निग्लेक्ट जाल्ल्या कारणान गेले 2 वर्सां जालीं म्हजो प्रयत्न आसलेलो ताका परत रिन्यूवेट करचो म्हणून, कित्याक हांगा फ्लडलायट चलना, हे सगळे रेलिंग मोडलेले आसा, हांगा जो पंप आसा तो चलना, स्प्रिंकल चलना, आमचो बोरींग आसा तें चलना आनी हांगाले जे केअरटेकर आसा ह्या ग्रावंडाचे ते सदांच म्हाका कंप्लेन करताले आनी लोकूय कंप्लेन करताले। सो तेजे लागून आयज गोवोरमेंटा कडेन फॉलोअप करून हो सगळो जी पॅकेज आसा ती हांवें परत रिडेवलप करपाक लागून घातलेली आसा आनी तेजे आयज आमी इनॉग्रेशन फावंडेशन केल्लें घातलेलें आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर एकटो आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळिल्ली आसा आमची ते पेपर दी म्हाका। सो असो जेन्ना हो आसा तेन्ना हो सगळो ग्रावंड आमी रिडेवलप करपाक लागून घेतलेले आसा। हेजे भितर खुबशे जे भितर इन्क्लूड जाल्ले आसा तेजे तुमकां सांगला पायप फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर ग्रावंडाक लागून, कित्याक भितर मेन प्रॉब्लम कितें जाता आमकां एनिमल्स स्पेशली गोरवां, आमचे पेट डॉग्स हे सगळे जे हांगले आसा ग्रावंडाचे भितर येतात आनी येवन ते हांगा खुबशे घाण करता आनी भुरग्यांची सदांच कंप्लेनी आसता। सो तेज्या लागून एक बऱ्या प्रमाणाचे सगळे बाउंड्री जाले जाल्यार कोण भितर येवपाना अशें। तेजे उपरांत ही सगळे ग्रावंडाचेर माती घालपाची, कित्याक हे मातशें आतां टफ जालें आसा, फातर दिसता ते सगळी माती घालून ती कवर करपाची। स्प्रिंकल नोजल जे तुमकां सांगला हांवें, पंप, मागीर तेजे भितर आमचो जे हे पंप येता आनी तेजे भितर आमचो बोरवेल येता, हे सगळे भितर प्रोवायड जातले। मागीर प्रोवायडींग रब्बर टायल्स, हे रब्बर टायल्स म्हणटा ते भितर जे तुमी वयर पळयता पळय इंडोर वयर सकयल ताका फूल रब्बर टायल्स येतले आख्खे। म्हणजे थंयसर कितें आसा जे कोण थंयसर खेळटा बाकीचे योगा करता कितें आसा तांकां हेचो सगळो बेनिफीट मेळटलो। सो तेजे इंडोरा भितर हे सगळे कवर जातले, प्लस आख्खी बिल्डींग पेंटींग जातली, ताका पेंट येतलो। अशे बाकीचे खुबशे भितर हो तुमकां पीच दिसता पळय हालींच आमी करून घेतलो GCA कडसून, गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडसून, ताका फूल नेट येतले जे प्रॅक्टीस नेट म्हणटा पळय ताका। सो भुरग्यांक ती प्रॅक्टीस करपाक लागून ते आसा आनी हे सगळे म्हाका दिसता सगळ्यांक चड आमचो बाब नरेश चोडणकर तो आमच्या बरोबर हांगा आसा, जेणेन सदांच तेणेन इनिशिएटीव घेवन हे तेणेन केल्लेले आसा। आनी आयज कितें आसा म्हाजें जें लक्ष आसा तें बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष आसा आनी हे बारीक गजाल म्हटल्यार कितें आसा लोकांक
हे लागसून कित्याक आयज भुरगे जेन्ना हांगा डेली खेळटा कित्याक हांगा एका टायमाचेर तुमकां खबर आसा कितले व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाताले आयज खंय तरी गेली 2 वर्सां ती खंय तरी फाटी पडलेली आसा कित्याक एक ग्रावंडाचे मेंटेनन्स करूं ना म्हणून सो तेज्या लागून आतां परत हांवें हो इनिशिएटीव घेवन हो केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हे थोड्या दिसा भितर एक 3 म्हयन्या भितर हे सगळें रेडी जाता बाप आयज खंय तरी कॅप्टन रियाटोन खंय तरी स्टेटमेंट केलें की हो ग्रावंड रिनोवेट पळय कॅप्टन एज ए MP ऑफ सावथ गोवा तो आपल्या तेज्या फंडांसून तो करूंक शकता बट आयज म्हाका खंय दिसता तेणें रॉंग प्लेस सजेस्ट केलो आनी ताका दिसता कोणे तरी मिसगायड केलो आनी म्हाका दिसता तेणें भितरली चवकशी करून हे फुडाकार घेवंक जाय आसलो आयज ही वॉक ऑर्डर जी तुमी म्हाजी पळयता ही वॉक ऑर्डर तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता जी आसा हांगा ग्रावंडा कडेन भुरग्यां कडेन फकाणां करप बरोबर ना ही तुमकां डेट दिसता 19 मे 2025 आनी तेणें हांगा येवन एक खंय तरी नाटक केलेल्या भशेन ते फॉर्म आपल्यान काडले आनी तेंच्या एका कलिगा कडेन दिले आनी दॅट वॉज ऑल्सो ऑन 19 मे जे दीस म्हाका वॉक ऑर्डर मेळ्ळा हो ग्रावंड करपाक लागून इतलो एस्टिमेट जाता तेणें फक्त ही जी लायन मुद्दाम हाडला ती तेजे भितर कितें बरयलां तें पळय मुद्दाम सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ NOC फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गव्हर्मेंट विलेज स्कूल प्ले ग्राउंड एट सडा वास्को मुर्मुगांव तालुका ओन्ली NOC दॅट ही कॅन डेव्हलप आतां जेन्ना ऑलरेडी आमी हो ग्रावंडाचेर आमची वर्क ऑर्डर मेळ्ळें काम स्टार्ट जाता म्हाका खबर ना तो आनी कितें करतलो NOC घेवन सो ते जे केलां पळय इट्स फॉल्स कॅप्टन विराटोक हांव इतलें सजेस्ट करता कितें हो करतना म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू तुका 20 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा 20वी कॉन्स्टिट्युन्सी पयलीं तेजे फाटल्यान फायंड आवट कर आनी मागीर तूं स्टेटमेंट कर डोंट कम एंड जस्ट एक्यूज आनी आमच्या लोकांक मिसगायड करपाची गरज ना आमचे कडेन तितलेच आमी केपेबल आसा आमी एज अ MLA ऑफ मुर्मुगांव काम करून घेवपाक आनी खंयचोच मनीस असो म्हणपाना की आमदारान बाबा काम करना म्हणून तेज्या लागून जितले इश्यूज आसा तुमी पळयता आसतले डेली उठून एक इश्यू आसा आमी सॉर्ट आवट करीत आसा आनी हे बाकीचे जे इश्यू आसा जे हांवें प्रॉमीस केलेले जे आमी मॅनिफेस्टोन बरयले हे करतलेच क्रिटिक्स म्हणटा हे जायत पडटा आनी क्रिटिक्स कोण करता ओके दे आर वेलकम बट कॉन्क्रीट क्रिटिजम हांवूय एप्रिशिएट करतलो कित्याक म्हाकाय शिकपाक मेळटलें बट अशें फॉल्स आनी पॉलिटिकल हे करप हे रॉंग कित्याक तेज्या लागून खूब वायट दिसता आतां तेणें 1.5 म्हयनो जालो NOC दिला आयज पर्यंत कितें जालें यू स्टार्टेड विथ द वर्क एंड विदीन 3 मंथ्स हे कंप्लीट जालें एस्टिमेट कितलो सर कितें कारण आसतलें पळय इट इज जस्ट म्हाका दिसता शो करपाक लागून कित्याक आपूण कितें तरी करपाक दाखोवपाक सोदता हांव म्हणटा तुका दाखोवपाचें आसलें तूं बिश्टी NOC ची दिवं नाका कित्याक बाबा तुका NOC म्हणलें कितें तुका डिरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सान तुका परमिशन दिल्या की यू कॅन थ्रू युअर फंड जेंचे MP लेड फंड आसता पळय तेज्या थ्रू तूं करूंक शकता डेव्हलपमेंट बट ही हॅज नॉट इवन मेन्शन वॉट इज गोइंग टू गो ही हॅज जस्ट टेकन NOC ही हॅज नॉट इवन पूट द प्रपोजल कितें करतलो तो सो ही लोकां कडेन फटींगपणां करपाची आनी एक स्टंट करपाची जी संवय आसा एक 2-3 जाण घेवन ती करपाची बंद करची आनी तेजे भितर म्हाका दिसता आमच्या भाऊ करके कृष्णा भाऊ करके घेतला तेंच्यांनी वांगडा कित्याक हो हांगलो स्थानीक तेका बावड्याक भितर कांय खबर नासतना कृष्णा भाऊक आमच्या वांगडा तेंच्या वांगडा घेतलो जशें कितें आपूण हें करता पण कृष्णा भाऊक आयज कळ्ळें हो ग्रावंड आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटान आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंच्या आदारान आमचो आयज कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हेजे श्रेय जर वयता जाल्यार ते आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाक वयता सो अशी गजाली आसा सो कितें आसा तें कंप्लीट करपाचें व्हॉलंटियर्स हिमसेल्फ फॉर डुईंग सम वर्क कितें सजेशन आनी खंयचे कडेन तुमी खूब कडेन काम आसा ही सेज दॅट इज वॉयस ऑफ गोवा सो यू शूड एक्चुअली रेज द वॉयस फॉर गोवा एंड वी वील ऑलवेज सपोर्ट हिम आयज तो कोल पोल्युशनाचेर उलयता डस्ट पोल्युशनाचेर उलयता येस वी आर विथ हिम करून दाखोवचो एलिगेशन करनाका एलिगेशन फक्त करता बॅगा व्हरता बॅगा अरे हो बॅगाची सेटिंग करता दिल्ली बसून हो च्या पिता अडानी वांगडा JSW दिल्ली बसून थंय बसता आनी हो च्या पिता आनी हांगा येवन एलिगेशनां करता हो कॅप्टन विराटोक सांगता ते च्या पिवपाचें बंद कर आतां हे दिसांनी च्या पिवपाचें बंद केलें आतां डिनर स्टार्ट केला काय ताणें सो हे कॅप्टनाक सांगपाक सोदता ही जी एलिगेशनां करता पळय आमचो MP रॉंग एलिगेशनां ती तेका बिकॉज तेका दिसता कितें थंय आपल्याक कोण पळयना दिल्ली बट ते माजराक म्हणटा पळय दूध पिता दोळे येता आपल्याक कोण पळयना पळय तशें ते कॅप्टनाचेर जाला पण हो दिल्ली वचून कितें करता पळय ही कांड करता पळय हे JSW कडेन आनी अडानी कडेन ते तेणें लोकांक सांगचें तुजे कडेन गट्स आसले यो मरे रस्त्यार देव बंद कर मरे कित्याक हो आपली सेटिंगां करपाक पावता येवन हांगा एलिगेशन करून आनी बोट दाखयता आमकां हांवें ताका चॅलेंज करता यो हांगा दामबाबाच्या देवळान सांग म्हणून तूं सेटिंग करता काय करना तें तुमचे कडेन प्रूफ आसा पार्टी कडेन प्रूफ आसा आमकां सांगपाची गरज ना कित्याक ती फटींगपणां करता पळय ते तेन्ना बंद करपाची